आम्ही ह्या वर्साच्यान 2 NGO आमच्या बरोबर हे काम करपाकूय घेतला. वन इज द दिशा फाउंडेशन अँड अनदर वन इज दॅट PSU गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो Mr. Sudhir Mangutekar. It is the government of India's known PSU who is working in other states also for the labor welfare. हांकाय आम्ही ऑन बोर्ड घेतल्या आणि ताच्या खातीर गोंयांत येवपी बजेटान आम्ही प्रॉमिस केला त्या प्रमाणे गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबराकडे लेबर कार्ड आसपाक जाय. 100% लेबराकडे लेबर कार्ड आसप गरजेचे आसा आणि ना जाल्यार आमी म्हणटा की मायग्रंट लेबर जो येता तो फाल्यां सकाळी गोंयांत कसलोय गुन्हो करता आनी वता आणि तो परत मेळपाक कठीण जाता. आणि जर आम्ही रेशो काढून पळयत जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 90% ऑफ द गुन्हे जे गोंयांत जाता हे खंय तरी भायरसून येयल्ल्या कोण तरी मायग्रंट लेबर म्हणून येयल्ल्या ह्या लोकांक कोण तरी बिहार आसतलो, उत्तर प्रदेश आसतलो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे. हांव तितून डिटेलान वचना, बट सगळे गुन्हे हे वेगवेगळे तांच्या कडल्यान आसा. एटलिस्ट तांची आयडेंटिटी जर आमच्या कडेन आसत जाल्यार गुन्हे करता आसतना ते विचार करतले की बाबा आपल्याक पटकन केन्ना अरेस्ट जावपाक शकता. म्हणून 100% म्हणजे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयर बोथ. त्याचबरोबर जे लेबर एसोसिएशन्स आसात, युनियन आसात, तांच्यांनी बी म्हणजे हे प्रमोट करचे. कन्स्ट्रक्शन साइट्स आसात तांच्यांनी हे प्रमोट करचे की लेबर कार्ड प्रत्येकाक. त्या खातीर आमी म्हटलं की सुटसुटीत दिवचे. ताका खंयसरूच पुलीस स्टेशनार वयचो पडचो न्हू. ताका खंयचो पयलो तरी लेबर कार्ड जे आसा आपले सिंपल लेबर कार्ड घेवचे. ताज्या उपरांत जाय जाल्यार ताका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट घेवची, पुलीस रिपोर्ट घेवचो, तो त्या जाग्यार रावतलो त्यात. बट गोंयांत एंट्री जाल्या उपरांत पयले लेबर कार्ड ताच्या कडेन आसप हे गरजेचे आसा. आणि ते बी आमी ऑनलायन फॅसिलिटीज तेजी अवेलेबल करता. थोड्या दिसाच्या भितर आमी ती ऑनलायन फॅसिलिटीज ही सुरवात जातली जेणे करून ताका लेबर कार्ड मेळटलें. दुसरी गजाल आमी म्हणटा की गोंयांतले जे इंडस्ट्रियल सेक्टरात काम करतात, ओके, त्या इंडस्ट्रियल सेक्टरात काम करपी लोकांकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नॉट ओन्ली द ESI अँड PF तर ताका उरलेल्यो बेनिफिट्स ज्यो आसा ह्योय बी लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सरकारा कडल्यान दिवपा खातीर आमी खूप मोठ्या प्रमाणात आमचो प्रयत्न चल्ला. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो आसा पळय न्ही हे ऑलरेडी आमी बिल पास केला जेणे करून आपली सर्विसीस पास ऑन दुसऱ्या इंडस्ट्रीन व्हरपा खातीर ताचे प्रोविजन हे लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केला. ताजोय बेनिफिट हो खूप मोठ्या प्रमाणात आमच्या सगळ्या कामगारांक मिळू शकता.